नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कुडचडेच्या शेतकारांक नोव्हेंबर मेरेन मेळटले साळावले धरणाचे उदक, सांगता तळावो आमदार आनी मंत्री निलेश काब्राल। दर एकल्यान घेवचे कोरोना वासीन दिवचोचो आमदार चंद्रकांत शेटयेचे आवाहन। श्रावणाच्या पहिल्या शुक्रारा असरोड्या जालो नवचंडी उत्सव, शेकड्यांनी लोकांनी घेतले देवीचे दर्शन। न्हय देगेवेले बांद करतले दुरुस्त, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे आश्वासन। कोरोनाक आनीक एकल्याचो घेतलो जीव, फाटल्या 24 वरांत 112 कोविड केशींची नोंद। आता पळोवया खबरो विस्तारान। नोव्हेंबर म्हयनो सोंपतकूच धरणाचे उदक सोडून कुडचडेच्या लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी जाताली। तळावो आमदार आनी मंत्री निलेश काब्रालान शुक्रारा ह्या विशीं उदका स्त्रोत मंत्र्या कडेन चर्चा केली। ह्या आदी नोव्हेंबरा उपरांत कुडचडेच्या लोकांक उदक मेळटालें, देखून शेतां रोयता म्हणसर जानेवारी नाजाल्यार फेब्रुवारी म्हयनो उजवाडटालो। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन साळावलेच्या उदक शेतकारांक सोडपाचें उतर दिल्ल्याचें मंत्री आनी तळावो आमदार निलेश काब्रालान सांगलें। सुभाष शिरोडकर अशी WD मिनिस्टर आम्ही आपयल्ले, बिकॉज कितें जाता आमचे ते लोक शेतां रोयता तेन्ना तेंचो विशय आसता की आमची शेतां उदक जे आफ्टर रेन्स कॅनल्स बी सगळे घातलेले आसात शूड कम बाय 15th of November. सो सदांच डिले जावन ती गोज डिसेंबर एंड जानेवारीक पडटा। सो आतां सुभाष बाबान ताको घेतला, आमी सांगलां की एवरी टायम वी कंप्लेन आनी समाव ते वचना। So the first meeting happened on 15 November. He is working on the action plan of starting water to the canals with irrigation purpose. 15 November उदक डेमावयल्यान सोडून ते लोकांक दिवपाचे तो करतलो अशें। शेताक कितें आसता, इनिशियली उदक सोडून तांकां ते हें करपाक म्हणजे सॉयल लूज करपाक आनी मागीर ताका हें पोसपाक तेन्ना शेताक मातशें हें जाय। सो बेज ऑन दॅट ताका 15 नोव्हेंबर अंदाजान 15 ते 30 नोव्हेंबर पयसान ते उदक तांकां तेंच्या शेतान पावपाक जाय, सो कल्टिवेशन करपाक। सो ते केन्ना डिले जाता, पयलीं जाताले, आतां डिले जाताले फॉर वेरियस रिजन्स। सो ते करपाचे विचार आमी सुभाष बाबाक सांगलो, शेतकारूय आशिल्ले आनी वील टेक दॅट फॉरवर्ड। कोविड पासून सुरक्षा मेळची म्हूण दर एकल्यान बुस्टर डोस घेवचो, ते खातीर व्यापक जागृताय करपाचो निर्धार दिवचले जाल्ले फ्रंटलायन वर्कर्साचे बसकेत घेतला। बुस्टर डोसा विशीं लोकां मदीं आशिल्लो गैरसमज आनी भंय पयस करचो असो उलो आमदारांनी मारलो। बिरेस्तारा सांजे उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात जाल्ले हे बसकेन आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेन शेट, उपजिल्लो अधिकारी रोहन कासकार, दोतोर मेधा साळकार, दोतोर सिद्धी कासार तशेंच फ्रंट लायन वर्कर्स हाजीर आशिल्ले। दोन-तीन दीस जोर येता आनी मागीर 8-10 दीस काडा म्हणून तुजी बॉडी एक रावता, लॉस ऑफ हे जाता, स्ट्रेस जाता, एसिडिटी जाता। लोकांक सांगपाक जाय तोच जर वॅक्सीन दिल्लो जाल्यार तुका 10 दीस तुजे वयचे ना, 4 दिसांनी तूं बरें जातलें। ना वॅक्सीन घेतलें जाल्यार ताचे सम सायड इफेक्ट जातले। तुका फाल्यां सकाळीं जर तुका इन्फेक्शन जालें लंग्साक, समवेर सम फायब्रोसीस बी जातली, फुडें डॅमेज जातली। नाजाल्यार केन्ना केन्ना कशें आसा, आमी ताका ऑब्जर्व लोकांक मातशें भंय घालून सांगचें पडटलें। तूं वॅक्सीन घेतल्यार तुका फ्लू बी येतलो, सो तुका जी फ्रिक्वेन्सी ऑफ फ्लू येवपाची आसतली ती कमी जातली। दॅट इज करेक्ट न्ही, सायंटिफिकली इट इज करेक्ट। ना घेशीत परत फ्लू येतले, तुजे 10-15 दीस कामाचे वतले, तुका लंग्साक फायब्रोसीस जावंक शकता तुका।
मिशन आहा गव्हर्मेंटाचें तें सक्सेसफूल करया आनी लोकांचे जिणे वेवस्थीत दवरपाक लागून आमी हेल्प करया. लोकांचे जिणे म्हणजे लोकांचें आरोग्य बरें दवरपाक लागून जे आमी फ्रंटलायन वॉरियर्स जशें काम करता तशें आमचें काम सक्सेसफूल करपाक लागून ह्या लोकांच्या कामांत मदत करया. थँक्यू वेरी मच. हिंदू पंचांगान श्रावण म्हयनो हो पवित्र मानतात. या म्हयन्यान वेगवेगळे सण व्हडा उमेदीन मनयतात. अस्नोड्या वाठारांत श्रावण म्हयन्याची सुरवात नवचंडी उत्सवांतल्यान जाता. अस्नोडेच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळान शुक्रारा नवचंडी उत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयली. देवीचो आशीर्वाद घेवपाक देवीच्या भक्तांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायिल्ली. श्रावणाचो पुराय म्हयनोभर ह्या देवळान वेगवेगळ्यो धर्मीक कार्यावळी आयोजीत करतात. आयज ही आमची वस्तू रामदेवी आयज ही परंपरा आसा आमची की आयज वर्साचे चाली प्रमाणे आयज श्रावणाच्या पयल्या दिसा आयज हांगा नवचंडी करता. आयज ही नवचंडी ह्या कारणाक लागून सगळ्याक चतुर्शिमेन सगळे तिचे शांततेचे पिळगेचे आयज रक्षण करता, ती आयज सांबाळ करता. ताका लागून आयज ही आमी नवचंडी वर्साच्या चाली प्रमाणे श्रावणाच्या पयल्या दीस करता. आनी ती म्हणटा ती अशी रामदेवी आयज गांवोगावी तिची किर्ती गेल्ली आसा. सगळ्यांक खबर आहा आयज रामदेवी शांतादुर्गा बरी आसा म्हणून सगळी कडक आसा म्हणून जी आयज तिचे कडेन लोक आपले मनोभावे प्रार्थना करतात. जे कोण सांगणे बोलणे करतात ते तेंचे सांगणे ती देवी तेंचे मान्य करता. तांकां जी जी कितें इच्छा ती तेंची इच्छा ती पूर्ण करता. आयज सगळ्यांची ती कल्याण करता. आनी आयज वर्साचे चाली प्रमाणे जी कितें आमी नवचंडी करता ती सगळ्या पिळगेचें रक्षण करूंक जाय म्हणून करता आनी सगळ्याक सुख शांती प्राप्त करून दिता. आनी ही वर्साची चाली प्रमाणे तेंची परंपरा आमी चालू दवरलेली आहा नवचंडीची. न्हंयांच्या देगेर जे बांद आसात ते खुबशा जाग्यांचेर मोडल्यात. ताची दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. तशेंच हे बांद उदका स्त्रोत खात्या खाला घेवपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार मांडटले अशें शिरोडकार सांगतात. भायले जे बांद आसाय, भायले बांद म्हटल्यार खंयचे न्हंयच्या देगेचे बांद, ते बांद खुबशा ठिकाणी डॅमेज जाल्ले आसाय. फॉर एग्जाम्पल पयर आमचे शिरोडे सुद्दां शिरोडे खाजम तो बांद फुटलो, वीक जाल्लो तो फुटलो. सो ते बांदा संबंदी सुद्दां आमी थारायल्लें आसा की एक प्रपोजल एक मूव करपाचें जेणे करून एक्सटर्नल बंद जे आसा पळय ते बंड्स आमी अंडर WRD घेवचे जेणे करून फ्लडींग जे आसा पळय तें फ्लडींग जावचें. सो वी आर इनिशियलिंग अ प्रपोजल ऑन दोज लायन्स. दिसान दीस कोरोना दुयेंती वाडत आसात. शुक्रारा 112 नव्या कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. जाल्यार 105 कोरोना दुयेंती बरे जाल्या. शुक्रारा एक कोरोना दुयेंत्याक मरण आयलें. सक्रिय कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो 713 पावला. रिकवरी रेट 98.15% पावल्या. पूल आनी वेग मर्यादा उणी आसपी रस्त्यांचेर वेगान गाडयो चलोवप्यांचेर आतां कारवाय जातली. वेग मर्यादा तपासपा खातीर गोंय सरकार रस्त्यार ऑटोमॅटीक मॉनिटरींग मेकॅनिझम घालचे पडटलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. ह्या विशीं आपणें मंत्रिमंडळ तशेंच म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेच्या कानार ही गजाल घातिल्ल्याचें मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. We should go in a different section की ओवर स्पीडिंग ओवरटेकिंग वेर नॉट अलाउड. बाकीचे गोष्टी आसा सीट बेल्ट हे त्या सगळे गोष्टी ऑटोमॅटीक मॉनिटरींग मेकॅनिझम आमकां घालूंक पडटलो. आनी चॅलेंज वील गो लायक फॉरेन कंट्री चॅलेंज वील गो टू द रजिस्टर्ड ओनर हावस आनी द रजिस्टर्ड ओनर हॅज टू पे द चॅलेंज. अशें करपाचे विचार आमी पयर कॅबिनेटाक IT मिनिस्टराक हांवें सांगला. अँड वी शूड नॉट कितें गव्हर्मेंटान मेंटेन करपाक आमकां जायना बट द सोर्स टू बी सच दॅट इट शूड बी ऑन अ good basis where they will install, they will put a system in place where automatic fines will come, just over speeding and goष्टी आणि we'll find a mechanism. IIT सांग्यात हाडपा फाटल्यान जर म्हजो स्वार्थ आसलो वा कसले गुड्डिलां साव आसले जाल्यार पायीक देवान म्हाका बुद्ध शिकोवची अशें विधान सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय सांगता. तशेंच IIT सारको प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवचो अशी मागणी फळदेसायान ह्या वेळार केली. IIT प्रकल्पा खातीर सांग्यार शुक्रारा मार्किंग करपा खातीर मंत्र्यान अधिकाऱ्यां सयत पळोवणी केली. त्या वेळार मंत्री उलयताले. ऑपरेंडी पळयात तुमी, हे जे लोक सरकाराच्या जो प्रकल्प IIT सारको एक एज्युकेशनल ग्रीन प्रोजेक्ट येता
त्या प्रोजेक्टाक जेन्ना विरोध करपाक हांगा येतात तेन्ना हे स्ट्रक्चर तुमी पळयतले हे आतां डिमॉलिश केल्ले स्ट्रक्चर हे जे लोक शेतकरी म्हणटात आपलो एक खोपटी घालतात ही चुट्टांची जावं तेजेर पत्रे घालतात किंवा प्लास्टीक घालतात आनी एक 3-4 वर्सां जाले नंतर कोणाक तरी आउटसायडर हांकां ह्याच लोकांनी विकले आनी ही जमीन जी सरकाराची आसा थंय येवपाचें हटमेंट घालपाचो आनी कोणी तरी गिरायक पळोवपाचें ती जमीन तो प्लॉट ताका विकपाचो परत ती खोपटी हालोवपाची ताजी दुसरी शेजारा वचपाची 2 वर्सांनी आनी एक गिरायक पळोवपाचें अशे तरेचे हो वेव्हार चल्लेलो आसा कांय लोक म्हणटा की आमकां जळवाक हें जाय हांगा जळोव खंयच्यान मेळटलो मागीर तुमकां एकट्याक पेद्रूक जळोव जाय म्हणून IIT सारको प्रकल्प आमी दुसरे कडेन व्हरया हांव लोकांच्या जे रॉंग परसेप्शन आसा ताजे खातीर आसा म्हजी विनंती आसा तुमी सगळे मिडिया आसा हांगा तुमी सगळो टूर करात हातून भितर आनी म्हाका शेवटाक सांगात शेतकऱ्यांची शेतां खंय आहात खंयचे हाजेर आतां तुमी हें जर झाड पळयलें जर जायत ही खंयचीय झाडां घेयात तुमी हे एक झाड म्हाका दिसता 20 वर्सांच्या पयलीं हाची वाडच जायना ती ड्वार्फच उरतात कारण ही फर्टायल लँड ना ही खडकाळ जमीन आसा हांगा शेतूय केल्यार पिकना आनी हांगा कितें रोयल्यारय उगवना म्हणूनच तर 50 वर्सांक हे कोणी मारलेंच ना आयज तें पळयता आमी की हांगा झाडां वाडनात एक नापीक जमीन हांगा आसा ती जमीन IIT सारख्या बऱ्या शैक्षणीक प्रकल्पाक मेळटा जाल्यार हो गोंयकारांनी विरोध करपाक जायना हांव त्या खातीरच सांगता जे कोणाकय कॉमेंट हाजेर करपाचें आसा खुबशे लोक भायल्यानसान कॉमेंट कोण इंग्लंडाच्यान करतात लंडनांतल्यान करतात तांणी केन्ना आयले जर जाय जाल्यार हांगा पळोवचें खऱ्यांनीच अन्याय जाता जर जायत हांव आमदार म्हणून तेजी जबाबदारी घेता कोण म्हजेर घाराणी घालतात कोण तरी हांगा कितें तरी करून सोडटात कोण रॉट घालतात देवाक जर जाय आनी सांगेचें भल्ली जावपाचें आसा आयज हांव देवळान वचून आमचो राखणदार देव पायक देवा कडेन आसा श्राप घालतात की पायक देव म्हाका दाखोवन दितलो म्हणजे एकच आसा कितेंय जावं न्ही म्हजो जर स्वार्थ आसा हांव जर अप्रामाणीक आसा आनी म्हजी तरी घोडबंगाल कितें आसा जर जायत पायक देवान म्हाका अद्दल घडोवची म्हणून हांवें देवा कडेन घारण घाला हांव जर स्वच्छ मनान लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी सांगेच्या उदरगती खातीर करता जर जायत जाल्यार म्हाका आशिर्वाद दिवचो आझादी का अमृत महोत्सवानिमतान भलायकी संचालनालयाच्या अंतर्गत आयुष्मान भारत योजनेखाला वावर केल्ल्या दोतोरांचे शुक्रार दीस भोवमान केलो या योजनेच्या अंतर्गत सगळ्या दुयेंत्यांक समान वागणूक दिवपाचो यत्न केला तशेंच ह्या योजनेचो फायदो चडांत चड लोकांनी घेतिल्लो आसा अशें आयुष योजनेचो वैजकी अधिकारी दोतोर अनुप नेत्रावळकार हांणी सांगलें We have done lot of progress in this under this scheme. खुबशे लोकांक प्रायवेट हॉस्पिटलान सुद्दां फ्री ऑफ ट्रिटमेंट कॅशलेस बेनिफिट्स मेळटा ताका पयशे मोडचे पडना आउट ऑफ एक्सपेंडिचर जायना सो हो एक हे स्किमी अंडर बेनिफीट पेशंट्सांक मेळटा जवळ जवळ 1652 सुमार पॅकेजीस अंडर वेरियस स्पेशलिटीज ह्या स्किमी अंडर आमी घेतलेल्यो आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर इलनेस यू हॅव जर ते दुयेंस जे पेशंटांक आसा त्या जर ते पॅकेजीन बसले ओके ते दुयेंस जर ते पॅकेजीन कवर्ड आसा जाल्यार ताका हे स्किमीचे बेनिफिट्स मेळटा आतां ह्या स्किमी अंडर आपूण जावन स्वता जावन बेनिफिट्स घेवंक शकना कारण इट इज बिकॉज इट इज ऑलरेडी द लिस्ट इज ऑलरेडी नोन टू अस ओके कोण कोण ह्या स्किमीचे बेनिफिशरीज आसा ओके सो 2011 जो सेन्सस जाल्लो तातूंतसून हे लिस्ट आमी घेतलेले हातून वॉलेट अमाउंट मातसो डिफर जाता हांगा प्रत्येक फॅमिली 5 लाख मेळटा म्हणजे जी एन्टायटल्ड आसा इयरली ओके इयरली 5 लाख सुमार मेळटा फॉर वेरियस प्रोसिजर आनी पूण DDSS तुमी जाणा आसतले इट इज 2.5 फॉर 3 मेंबर्स मोर दॅन 3 इट इज 4 लॅक्स सो हे डिफरन्स आसा बेजिकली उद्देग धंदेकारांनी सरकारी मुळाव्या शाळांनी तशेंच सरकारी शाळेंत शिकपी विद्यार्थ्यांक मजत करपाक मुखार सरपाक जाय अशें केल्यार सरकारी शाळेचो दर्जो वाडपाक तशेंच गरीब गरजेवंत विद्यार्थ्यांक फुडलें शिक्षण घेवपाक मजत जातली असो सल्लो वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकारान दिलो वास्को वाठारांतल्यान सरकारी शाळेच्या गरजेवंत विद्यार्थ्यांक मुथूट मिनी फायनान्स ह्या संस्थेच्या वतीन शाळेच्या बॅगांच्या वांटप केलें ह्या वेळार तो मुखेल सोयरो म्हूण उलयतालो ह्या वेळार मुथूट मिनी फायनान्सचे वेवस्थापक NB नायक आनी शाळेचे
मुख्य अध्यापिका लिझा सोजा हाजीर आशिल्ली. But it's a very nice thing that banks and corporates, they have all come forward and they are doing something for the children or for the society, so which is very good on their part. They are doing business, and it was initially it was just business, but now they have understood that everybody has to contribute, the nation has to build, everybody has to contribute. Children have to contribute, teachers have to contribute, MLAs like us have to contribute, the press has to contribute, everybody has to contribute. If everybody contributes, then something nice can happen. Otherwise, here's the thing. I have also, on my part, taken up this school now on my own. Means I have adopted this school, and I am also talking with my higher up to do up the whole school. म्हणजे आमचं estimated process सुरू झाला, and maybe by next year something nice should happen here. So we also understand here the children which come are from the very marginalized sector. So we have to give something benefits, maximum benefit to them. I feel private anybody can give. Private people are middle class, rich people. So I think so they have done a very good thing by giving this very poor section of the society. So my humble request is initially also, if you all can do something for this school, some small activities also will do. You don't have to do very big activities. Because here there are girls also, there are boys also. Girls give more care here. So something I've seen their bathrooms also. Something we all can do. We are also working on it. And my assurance on this day. भाजपाच्या भ्रष्टाचाराक लागून गोंयकार आपलो जीव वगडायता असो आरोप आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केला. गोंयच्या रस्त्याच्या अवतिकाये खातीर पुरायपणान भाजपा सरकाराची भ्रष्टाचारी वृत्ती जापसालदार आसा अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेस कॉन्फरन्स. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तुमच्या समोर एक असो आमी मुद्दो दाखोवंक सोदता जाच्या खातीर गोंयकाराचे जीव वता. कालचो जो इन्सिडंट जालो जुवारी ब्रिजाचेर, आज सकाळी 2 एक्सिडेंट जाल्या. रस्त्यांचो जो मुद्दो आसा आनी वायट रस्ते स्पेशली जे ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयकाराचे जीव धोक्यान घाल्या, ताज्या बद्दल रिपोर्ट्स खूब येता, व्हिडिओज खूब जाता, प्रेस कॉन्फरन्सेस खूब जाता, पूण एक्शन कांयच जायना. आतां एक्शन जावपाची गरज आसा. कित्याक कालचो जो म्हाका दिसता इन्सिडंट जालो तातूंत म्हाका दिसता सगळ्याचो एक जीव हल्ला कसो जालो. कित्याक रस्त्याचे एक्सिडेंट इतले कॉमन जाल्या, म्हयन्यान 50-100 अशे इन्सिडंट जायत रावता आनी nobody is held accountable. Goans are losing lives because of Bharatiya Janata Party's corruption. BJPच्या भ्रष्टाचारा खातीर आज गोंयकाराचो जीव वता. गोवा डेअरी वाचोवपाची आसा जाल्यार भायल्या राज्यांतल्यान दूध घेवचें पडटलें अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. फाटल्या तेंपार गोवा डेअरीन भायल्यान दूध घेवप बंद केल्लें. मात आतां गोंयांत जावपी दुधाचें उत्पादन पळयत जाल्यार परत एक फावट भायल्या राज्यांतल्यान दूध घेवचें पडटलें, जाल्यारूच दुधाची विक्री वाडोवंक मेळटली अशें शिरोडकारान ह्या वेळार सांगलें. डेअरी बाबतींत जे कितें इश्यू आसा ते इश्यू आमी सॉर्ट आउट करपा खातीर मिटींग घेतलेली. बोर्ड मेंबर सगळे आशिल्ले, अलॉंग विथ द चेअरमॅन राजेश फळदेसाय आनी उपरांत आमचो MD नगरसेवक. सो डेअरीचे काही इश्यू आसात. फॉर एक्झाम्पल भायल्यान दूध घेयनाशिल्ले कारण इन बिटवीन देर वॉज अ गॅप आनी डिसिजन जावं नाशिल्लें. ते बोर्डाचें डिसिजन जावचें पडटा, टेंडर फ्लोट करचें पडटा. सो तांकां आमी एक्सप्लेन करपाक लायलें जेणे करून लोकल दूध जें आसा पळय तें आमचे सादारणशें 40 ते 50 हजारा भितर मेळटा. 42, 43, 44,000. सो भायल्यान दूध घेतले शिवाय आमकां आमचो सेल वाडोवपाक मेळटा. सो हांवें तांकां सजेशन दिल्लें आसा की जाता तितले बेगीन आमची भायलें दूध जें आसा पळय तें प्रोक्यूर करा अशें. दीस इज अ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम अलॉंग विथ अ लॉंग टर्म प्रोग्राम सांगला की जे आमचे तालुका आसात एग्रीकल्चर बेस्ड तालुका आसा पळय थंय आनीक डेअरीज वाडया. नंबर ऑफ डेअरीज, नंबर ऑफ एनिमल्स वाडोवपाक जाय जेणे करून दूध प्रोडक्शन जें आसा पळय तें लोकली वाडटलें.
ब्रेस्तारा वाळपयच्या जय श्रीराम गोशाळेन मासिक अमावस्या निमतान खासा कार्यावळ आयोजित केली. या वेळार राजस्थानी गो परिवार पणजे आनी हेरांनी गोरवांची पूजा केली. वैद्य सुविनय दामले हांणी सुमार 70 दुयेंत्यांची तपासणी केली. या कार्यावळीक उसगांव भजनी मंडळ आनी राजस्थानी गोमोगी पणजी हांचो या वेळार भोवमान केलो. गोंयांतल्या साबार वाठारांतले गोमोगी या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. अंदूचे शिक्षणीक वर्स सुरू जाल्यापासून गोंयांतल्या कांय सरकारी मुळाव्या शाळांनी एकाय विद्यार्थ्याची हजेरी ना. जायत्या शाळांनी 10 परस उणे विद्यार्थी आसात. अशा शाळांचो शिक्षणीक खात्यान सर्वे करून सुरू केला. विद्यार्थ्याच्या उणावाक लागून राज्यांतल्यो सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद पडपाचें सत्र फाटल्या कांय वर्सांपासून सुरू आसा. याच कारणांक लागून फाटल्या वर्सा राज्यभरांतल्यो 8 सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद पडिल्ल्याच्यो अंदूचे शिक्षणीक वर्स सुरू जावन 2 म्हयने जाले. तरी कांय शाळांनी अजून एकूय विद्यार्थी दाखल जावंक ना. कांय शाळांनी विद्यार्थ्यांची संख्या 10 परस उणी आसा. अशा शाळांचो सर्वे शिक्षण खात्यान फाटल्या म्हयन्यापासून सुरू केला. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान नव्या संसद भवना खातीर ब्रह्मस्थळ देवळा लागींच माती धाडून दिली. देवूळ, इंगर्ज आनी मशिदी लागसारची माती एकठांय करून ती संसद भवना खातीर धाडून दिल्या. फाटले फावट बायणा वाठारांतल्या लोकांनी अयोध्येत रामाच्या देवळाच्या बांदकामा खातीर विटां धाडून दिल्लीं, अशें वास्को भाजपा मंडळ अध्यक्ष दीपक नायकान सांगलें. खबर आसा की नवो पार्लमेंट हावस दिल्ली बांदतात, म्हणजे एक भव्य असो पार्लमेंट हावस ते बांदतात. आनी जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक खंय तरी आपली एक भावना आसची, म्हणजे आमी सगळे भारतीय जे आसा आमी आमच्या मातये कडेन जोडिल्ले मनीस आसा. आनी खंय तरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आज आमची एग्रीकल्चर इकॉनॉमी, सो खंय तरी आमच्यो फिलींग ज्यो आसा त्यो सगळ्यो आमच्या मातये कडेन आसा. सो खंय तरी ह्या पार्लमेंटाक एक आपले एक भावना आसची की आपणें खंय तरी योगदान दिलां. सो सगळ्या भारतभर आज सरकारान खंय तरी आमकां एक चान्स दिला की तुमी तुमच्या हातांतली माती सगळ्या कडल्यान कलेक्ट करा आनी खंय तरी त्या पार्लमेंट हावस जो आज बांदता ताच्या निर्माणाक ही थंय माती घाल्ली वतली. बाब दाजी बाबान सांगलेलें आहा तुमकां की हे जे आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आहा ह्या सरकारान, आयज नवीन पार्लमेंट बांदता दिल्ली आनी त्या पार्लमेंटाक सगळी होली प्लेसीस जश्यो आमच्या मतदारसंघान जितली देवळां आसा किंवा मस्जिदां आसा किंवा चर्ची आसा, कांय भेदभाव पळयनासतना आमकां त्या एरियेंतली एक माती तेंच्या पार्लमेंटाक यूज जाता असो करपा लागून आमकां एक आमच्या भारतीय जनता पार्टीन हो प्रयास केल्लो आसा. आनी तेका लागून हांव आमच्या नरेंद्र भाई मोदीचे देव बरें करूं म्हणटा की आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावली. आमचे हांगा सामान्य लोक, आमच्या हांगा बारीकशे देवळां आसा, आतां खापेश्वर देवूळ ब्रह्मस्थळ एक बारीक देवूळ तें, पूण त्या देवळाची परिसरांतली माती आमच्या पार्लमेंटाक यूज जातली अशें आमकां करूंक गावतलें. आमचे जे देवळाचे सगळे वासी आहा तांकां सुद्दां दिसता प्रावड फील जातलें की आमची सुद्दां माती आमची थंय पावलेली आसा. जशें राम मंदीर बांदतना हांगा ह्याच देवळांसून आमी एक ईट पावयलेलो, ईट आमी दिल्लेलो तेन्ना हांगासून आमी एक ईट दिल्लेलो. सो हांव आता मतदान करपा खातीर पिरायेच्या 17व्या वर्साचे नोंदणी शक्य आसा. वेंचणुकेच्या मतदानांत युवकांचो सहभाग वाडोवपा खातीर वेंचणूक आयोगान हो निर्णय घेतिल्लो आसा. 17 वर्सां पुराय जातकीच नोंदणी केली जाल्यार पिरायेच्या 18व्या वर्सांच त्या युवकाक मतदानाचो अधिकार मेळटलो अशें वेंचणूक आयोगान सांगलें. दर 3 म्हयन्यांत मतदारांची यादी अपडेट जातली. तशेंच आयजवेर 1 जानेवारी, 1 एप्रील, 1 जुलय आनी 1 ऑक्टोबर मेरेन 18 वर्सां पुराय केल्ल्यांकूच नोंदणी करपाक शक्य आसलें. मात आतां तातूंत बदल केल्ल्यान 17 वर्सां पुराय जातकच नोंदणी करपाक मेळटली अशी म्हायती वेंचणूक आयोगान दिल्या.
गोंयकारांच्या जिणेंत वेगान बदल जायत आसात, तरी लेगीत गोंयकारांनी आपले दायज आनी स्वभाव तिगोवन दवरपाक जाय. देखून सैमाच्या संवर्धनात दरेकान वांटो घेवपाक जाय अशें आवाहन हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान केलां. बिरेस्तारा सत्तरींतल्या ठाण्या वाठारान ऑल इंडिया यूथ हॉस्टेलाच्या गोंय शाखेन पांयभोवडी मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार तो मुखेल सोयरो म्हूण उलयतालो. It's a different experience, and I think this experience is a forever treasure for you. Not only for this 4-5 दिनों के लिए 8 दिनों के लिए होगा ऐसा नहीं है. It is a treasure to be maintained, to be kept as a treasury. So that is what you are trying to gain from here. And definitely, आप जब यहाँ से जाएंगे, then you will convince other people to be eco-friendly. You will telling them कि हाँ environment को रखने की आवश्यकता है. इस देश में हमको environment के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं. That is really a tragedy for us, because we have been taught always by our culture and Sanskriti that you are a nature loving person. You have to stay with the nature. But somehow the situation has changed today. और आज हम सब इसको देखने के लिए हमको प्रयास करने पड़ते हैं. गोंय राज्यांत पाडेल्यांचो आंकडो उणो जाल्ल्यान माडाच्या सूर उत्पन्नाचेर परिणाम जाला. कृषी खात्या कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2012 पेडण्यां 97 पाडेकारांची नोंद आशिल्ली, तर दिवचल 1, बार्देस 26, फोंड्यां 22, मुरगांव 24, शाश्टी 112, काणकोण 32, केपें सांगे वाठारांत दरेकी 76 पाडेलीकारांची नोंद आशिल्ली. 2012 वर्सान पुराय पाडेल्यांचो आंकडो 466 आशिल्लो. सगळ्यांत चड पाडेली शाश्टी वाठारांत आशिल्ले, पूण आतां 2022 हो आंकडो देंवन फकत 43 पाडेल्यांची नोंद आसा. आधुनीक काळांत पाडेकारांचो आंकडो देंविल्लो दिसून येता. पाडेलकार कमी जाल्ल्यान माडांचो सूर मेळपाक कमी जाला. फाटल्या 10 वर्सान 1 लाख लिटर सूर काडटाले. ह्या वर्सा सूर कमी प्रमाणांत सूर काडिल्लो दिसून येता. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर दैनीक गोमंतक हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.